Păvitru sacramentant unyar par azara श्यामगळा चेजू तुका आमी आराधन करता तुका अर्ग आनी वगला पटयता आमच्या वयल्या अपरमीत मोगान आमकां तुज्या मोगाचो सांगत बसोवन ह्या पवित्र सक्रमेंतांत तूं हजर आसाय आमी तुका आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवंक शकना तरी बाबर्ताच्या दोळ्यांनी आमी तुका पळयता मगाळ भाव भयणीनो परतून एक काळार एक ग्रेस्त राय आसलो सगळी ग्रेस्त गाय ताजे लागी आसली पूण ताका संतोष नासलो एक दीस एका गुरू लागीं आपले सुख दुःख उलयता संतोष भरीत आसतले व्यक्तीचे शर्ट न्हेसल्यार संतोष मेळटा म्हणली सलाह तो दिता सगळ्या राजांत सोदल्यारी उपरांत एक दुर्बळ व्यक्ती आपूण संतुष्ट आसा म्हूण ओपलो रायाच्या सेवकांनी त्या मनशाक राया ससी आपण हाडलो रायान त्या मनशाचें शर्ट मोलाक विचारलें हो दुबळो मनीस आसून म्हणालो राया म्हाका बक्षी हांव संतोष भरीत आसा वय पूण म्हाका दिवंक म्हजे लागीं शर्ट ना खरो संतोष संवसारी वस्तींनी मेळना बगर क्रिस्ताचो अनुभव केल्ल्यान मात तो मेळटा मगाळ भक्तिकानू ह्या शुक्रारा दिसा बाळोक जेजूच्या पुण्यशताक तुमी हांगासर आयल्यात सक्रमेंत आसल्या जेजूचो अनुभव ताजो मोग ताजी दया माया ताजो स्पर्श ह्या आराधनांत खाण घेवंक आमी हांगासर जमल्या ताका आमी नमान करया आराधन करया ताजी महिमा वाकोवया तवळू
आमी बऱ्या भलायकेन मनान आनी स्पिरितान भरून भरपूर आमच्या जिवितान संतोष आनी आनंद जावंक शकतले हांव तें खंडीत देखून आमी उबे रावया आमचे दोनी हात आमी उबारून आमचे जावा मुखांत आमी आराधन करता म्हणल्यार सुमी सणा जावं तुमची जबाबदारी आसा आराधन तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वडा तळ्यान आमी म्हणया आराधन तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू तुझ्या एकल्या सुत्रान वो सगळो संसार रचल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू कुर्सा मुखांत पातकांचो काळोख नाश केल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू तुझी दैवीक काकूळ ताकून आमची पातकां बक्षिल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू कुर्सा मुखांत आमकां चैत लाभयल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां नेटिल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू तुझे उतरां मारिबाद नवे जिवीत फावो केल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू तुझ्या कुडी रक्षण आमचे आत्म्याचे पोषण केल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू सर्गींचे राज आमकां बसयल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू आमची सडवण करूंक ह्या संवसारी आयिल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू तुझे माय मरयेक आमची आवय सावन दिल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू मरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी सावन दिल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू मोगाळ कुटुंब आमकां फावो केल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू आदर्श आवय बापूय भाऊ भयणी आमच्या कुटुंबात दिल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू फाटल्या एका हप्त्यासर वायट विघ्न अनवरांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू आमच्या कुटुंबाची तुझी आशिर्वादां वतिल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू आमचो दिसपडतो ग्रास फावो केल्ल्या खातीर आराधन तुका सुमया जेजू जेजू जल्मल्ल्या वेळार देवदूतांनी सर्गींत हांवन गायन केलें कवळ्यांनी सरपडून ताका नमन केलो परत आमी एकबडीन दिंबेर पडून या रायान आमी मोलादीक खाणी हाडून सांग पुरो बघा रास अमेरिकेतली आमची खालसां उदारण बापान ताका समर्पूंक आमच्या सुमयाक जेजूक रायाक ताजे बराबर हे वक्चन वंदन पाठोवंक दिनवासी भेटोवंक आमचे प्रणाम अर्पूंक आमी हांगासर आयल्या दिंबेर आमी पडया आमच्या सुमया मुखार अरे नमो नमो जेजू क्रिस्ता म्हणलें गीत कविया नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्या रूपांतोनास्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता रक्षा वड्या ताळ्यान आमी म्हणया नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्या रूपालिपोन अस्या नमो नमो सुबंदरा सक्रमिता रक्षा कष्टदली वजन वयतली रडटली ते फाटल्यान चमकली रात दीस चमकली ताणें तुका उलो मारलो म्हणून जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूळट कर आनी ती सर्वां ताच्या पांयाक सरपडली आस ताजी भाव आनी भयणी ह्या वखच्या आमी हांगासर ह्या दिंबेर पडोवन ताच्या पांयांक आमी पडटा आमी ताका उलो मान घायता सर्गी सोतीर तू आमकां मेळूंक रावला देवोन लिपोन तुवें भुंड्या
ते रूप घेता मुंड्यावर पैनाय तू आमची कांदाता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता मुंड्यार रूपाली पोनाशा नमो नमो सर्वंतरा सक्रामेंत तांकां रक्षा लोकांनी तुका स्वागत करून उद्गारून गायले वसाना वसाना दाविदाच्या पुता तुझ्या शिसांनी तुझी स्तुती गायली ल्हान भुरगीं तुझ्या पासल्यान खेळून तुका अर्सूंक लागली तांचे बराबर आमी तुझे अर्सितांव तुका गायत हांव जिणयेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयला तुझे तन बुजवून आशिवणांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुझे कुर्बीचे देण्या बंदर घेऊन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता उडातळ आमी गावया उर्या रूपाली पोनाशा नमो नमो सर्वंतरा सक्रामेंत तांकां रक्षा मगाळ भाव भयणीनो पट्टा गिल्ली पाठी येताना संतोष उल्हास उसारतात पाठी येवंक मोन्ना म्हणटात कित्याक देवाच्या सांगातास चियेल्लो तो अनभोग संवसाराच्या तो अनभोग वेगळोच जावन आसा आज हो वेळ सगळो संसार सणून आमचें काम आमची वृत्ती सणून आस अनभव करूंक ह्या सम्या लागीं हांगा आयल्या खरेंच म्हाजो काळ जावंक पुरो थोडे येणे तेणे मनोरंजन कार्यक्रमां वाचोली घेतना थोडो वेळ मात्र आमकां संतोष तात्कालिक संतोष थोड्या वेळा मात्र आमकां समाधान आणि वो मनोरंजन सांगाता सणून उपरांत आमी आमच्या घरा पाठी येता विविध गांवचे भोंवडेर आसतना मनीस थोड्या दिसांनी ती भोंवडी सणून पाटी परत एक पटीन आपल्या गांवाक येता पूण देवाचो सांगतपण चडुल्लो अनभोग मगाळ भावा भयणीनो विशेष जावन आसा हो अनभोग थोड्यांक मेळटा आनी थोड्यांक मेळना म्हणून तुमच्या खालसा दोरी तुमी उक्तें करतात तर काही कारण जावंक आसूंक पुरो परण्या सल्ल्यांत मयशी देवाक मेळोंक गेल्लो देवा सांगता रावून पाटी येतना ताजे मुखामळ पडसळ्ळें निर्गमाच्या मोतनाक अध्याय 21 वळीन आमकां थंयसर आयकोंक मेळटा मगाळ भावा भयणीनो जेजूचे धर्मदूत ताजे शिस जेजू सांगता निरंतर सांगता रावून गेल्ले ते लाभिल्ल्यांक अनभोग जालो एरांक तांणी जेजू सरशी हाडलें त्या अनभोगा वरवीं आज एक सवाल तुमच्या मुखार हांव एक क्रिस्तांव जावन या जेजू सांगता हांव कोणाक आपणटा म्हजो अनभोग या जेजू सांगता कसलो जावन आसा वाचपी सबाळ भोव मगाळ भाव भयणीनो ह्या आराधना वेळा विचारचें भोव गरजेचें जावन आसा
मातेव चिजूक भेटलो आनी तो नवो व्यक्ती जालो अरी एका शुक्रांगसर येवन बोमागाळ भाव भयणीनो आमी चिजूक सक्रामेंता मुखांत मिसाचें बलिदान कर बाळो जेजूची नोवेन आमी करता आमी नवे व्यक्ती जाता ह्या करेजमाच्या काळा विसरचें तें क्वेश्चन जावन आसा एक सवाल जाके बाग जेजू भेटलो आनी ताणें चिणींच परिवर्तन केली वय कृपेचो काळ आम्हा सर्वांक आमची चिणी परिवर्तन करूंक आनी अशें आसतना बोमागाळ भाव भयणीनो कशें साम पावलान जिवान जेजूच्या सांगाता वचून ताच्या खातीर जीव दिवन तयार जालो आज जेजू म्हाका आनी तुमकां जीव दिवंक आशेना बगर आस तो आशेता इतलेंच आमची चिनी एक परिवर्तन करूं आमची चिनी फाटल्यान मुखार वता आसतना एक नवी जिवीत जावं आनी एवकरिस्तांतल्या जेजूक जेन्ना आमी अर्गां स्तुती आराधन करता पळया पवित्र पुस्तकांत सांगली उतरां मरियमायेन सरस्वराची देवा स्तुती केली लुकाच्या 1 अध्याय 46 वळीतून 55 म्हजो वासा बोमागाळ भाव म्हणे थंयसर कितें स्तुती केली की म्हणली कळीत आसा झकर्यान त्याच रितीन देवाची स्तुती करून गितां गायलें लुकाच्या 1 अध्याय 68 79 वळी म्हणसर थंय आमकां वाचूंक मेळटा शिमोन पर्वतांची जुबळकाची हाती घेवन देवाची स्तुती केली कितल्या अपुरबाचें भाग ताका फावो जालें मनशाच्या काळजाचे गुंडे येतात बोमागाळ भाव म्हणीनो वळची सगत देवाची एक वाखणी देवाक मन वता तसली आनी सरस्पराक स्तुती करची एक निसायकी एक देणें आमकां फावो केला आनी ह्या वखदां आज ह्या भगवंत सक्रामेंता मुखांत वो वेळ आमी करची आसतना ताची स्तुती करूंक हांगासर आमी आयल्या तर आमी उबे रावया थाळयो पेटोवन गावया गीत थाळयो पेटोवन गावया रस्ताराक नावाडया सगळे आमच्या सक्तीन गावया भक्तेचें तें किर्तन व्हड्या तळ्यान पेटून गाऊया रस्ताराक वाळूया सगळे आमच्या सक्तीन गावया भक्तीची कीर्तना सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची कीर्तना थाळयो पेटून गाऊया रस्ताराक वाळूया सगळे आमच्या सक्तीन गावया भक्तीची कीर्तना सगळे आमच्या सक्तीन गावया भक्तीची कीर्तना हालेलुया हालेलुया व्हड्या नांग ताळे गावया Hallelujah, 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 Hallelujah. Pakataunu surka dium sumsarak ailolo Pakataunu surka dium sumsarak ailolo Sergi soto darvoto amka bukto kelolo Sergi soto darvoto amka bukto kelolo Hallelujah, 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 Hallelujah. कीर्तनात तो असा कीर्तनात ऐकता कीर्तनात तो असा कीर्तनात ऐकता पक्का आमची बक्षिता इष्ट आमचो तो जाता पक्का आमची बक्षिता इष्ट आमचो तो जाता हालेलुया 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 हालेलुया
तुमच्या कामी गायनार निर्मळांच्या कळसगा तुमच्या कामी गायना आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान हालेलुया हालेलुया सुम्य मुखार येताना तुजी मात कार्यां उगडासा काडूंक जाय. आज आमी हांगासर येता आसतना आमची देसावां आमकां बरें जायसy आमच्या कुटुंबांत बदलावण येसy आमच्या कुटुंबां उन्नतीचे मेटा फावसय म्हणलो आशा तो बरवसो काडून आमी हांगासर आयला. आनी फाटल्या थोड्या दिसान जावन आमकां जायते उपकार नियाळूंक बाळोवंक शिजून फावो केल्यात आनी ताजें बरेंपण वळखून दिवंक ते परगडोवंक जाय. खाली बरेंपण काडून आमच्यातल्याक आमी बसल्यार आनी पुरो मुजें काम जालें म्हळ्यार आमी खंय सडक सर्गा वचना. भगार तो बी ताचो ग्रंथ देवाक अर्घां दिजे म्हणून कळयता आनी छेदना आमी देवाक ताणें केल्ल्या मात कार्यां अर्घां दिता तर देवान आमच्या दिल्ली मात कार्यां व्हडल्यान परगटल्यार आमकां परत आनी परत आशिर्वादांनी तो भरता. तर आम्हा सर्वांची जबाबदारी आसा अर्घां तुका सोम्या झिजून अर्घां तुका सोम्या झिजून बड्या तळ्यान म्हणी आमी अर्घां तुका सोम्या झिजून अर्घां तुका सोम्या झिजून आमकां जिविताचें देणें दिवन तें सोबोन पुलोवन परमळीत करूंक फावो केल्ल्याक अर्घां तुका सोम्या झिजून क्रिस्ती जिवीत लाबोवन तें कुरपेंच बरोवन एक खरो आनी बरो क्रिस्तांव जावन तुका साक्ष दिवंक फावो केल्ल्याक अर्घां तुका सोम्या झिजून क्रिस्ती जिवीत कुटुंबांत पुलोवन वडिलाचें जतनें काल तें वागोवन कुटुंबांत दिनवासपणाची दयाळाची सश्टिकायचें बक्षणाचें कणवळाचें आनी मोवाळाचें काळीज आसा करूंक फावो केल्ल्याक अर्घां तुका सोम्या झिजून आमच्या सेसारा वाड्यांत समाजेंत संघ संस्थांनी वावुरतना बरें करून वायट साणून आमचो उजवाड येरा मुखार परजळूंक देवाक महिमा दिवंक फावो केल्ल्याक अर्घां तुका सोम्या झिजून आमच्या बऱ्या करण्याचो उजवाड मनशा मुखार परसळूंक आमचो बऱ्यो करण्यो पळोवन लोकांक सर्गीच्या बापाक महिमा दिवंक फावो केल्ल्याक अर्घां तुका सोम्या झिजून बरी भलायकी दिवन वावरांत यशस्वी लाभोवन मोतीक समाधान दिवन आमचे भितरली विविध देणी उजवाडाक फावो केल्ल्याक अर्घां तुका सोम्या झिजून आमची सर योजना शेवटी पाविल्ल्याक आमच्या वावराक आमच्या कृषी क्षेत्रांत फळ दिल्ल्याक अनवरां विघ्न अनवरांतले आमकां राखून व्हेल्ल्याक अर्घां तुका सोम्या झिजून थोडो वेळ मौन रावून एर कसके उपकार आमकां वैयक्तीक रितीन आमच्या जिवितार लाभल्यात उगडास काडया. सोम्या मुखार आमी आसा उपकारी मनान दिनवासी काळजान सोम्याक आमी हांगासर मेळोंक आयल्या. हो वेळ एक पवित्र वेळ समन आसा. ह्या पवित्र वेळार आमी सोम्या मुखार आसतना खंडीत सोमी आमकां अरियकल्यांकी पळयता. ताका तो जावचो संतोश एक विचित्र जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो. त्या सोम्याक गितां मुखांत आमी ताजी स्तुती उल्हास करया अर्घां दिवया. तुका सोम्या हांव अर्घां दितां तुजी विचित्र कृत्यां नियाळटा.
तुका सुम्या वर्गाइता तुझी विचित्र ध्यानीयता तुझो दैविक प्रगट करता तुका सदांच सुनावटा काळजान दांगावया सुम्या वर्गाइता तुझी विचित्र ध्यानीयता तुझो दैविक प्रगट करता तुका सदांच सुनावटा सूर्य संतारा उजवाडता तुझे महिमेती भरता सूर्य संतारा उजवाडता तुझी महिमेती भरता रस्ता तुझे नाव पवित्र गवंगा रस्ता तुझी नाव पवित्र गवंगा तुका सुम्या वर्गाइता तुझी विचित्र ध्यानीयता तुझा दैविक प्रगट करता तुका सदांच सुनावटा तुका कुर्पे सागोरा प्राणां तुका ये जीव दातारा अर्गा तुका कुर्पे सागोरा प्राणां तुका ये जीव दातारा रस्ता तुझे नाव पोवी जाव गवन रस्ता तुझे नाव पवित्र गवंगा तुका सुम्या वर्गाइता तुझी विचित्र ध्यानीयता तुझो दैविक प्रगट करता तुका सदांच सुनावटा सदांच सुनावटा तुका सदांच सुनावटा आता आम्ही मौन राहूया थोडी वेळ आमचे दोळे धांप्या सातर सर आवाजाक आमचे कान धांप्या आमची मोत पवित्र सक्रामेंतान कंसून जेजू कितें म्हणटा तें आयकुया Temer mi podia. Eu que santo Jesu taunu baksana me sodia. दर्याक कितेंच मेळ्ळें वचना तशेंच जेजूच्या इश्टगातीन येतल्या थंय कितेंच पाताक आसनाय आमी जेजू थंय जियोंक आयल्या कित्याक जेजू देव आनी आमी पातकी ताजी अस्कत भाव भयणी आमकां दोंगरा वयल्या प्रसंगान ताणें शिकिल्लें परत आमी आमच्या मतीक हाडया नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो माथ्यावाचें 5वें अध्यायान 8 वळी आज आमच्या मतीक परत उगडास आमी हाडटा तर नितळ मनाची कितली बागी देव आमकां पळोवंक मेळटलो हय म्हाका भाव भयण्यो जेजू मुखार येतना आमचें नितळ निर्मळ मौन आनी काळीज आसा तर निसायकी जेजू आमकां पळोवंक मेळटा जशें देवाच्या घराक येतना
आमची कूड आमी नितळ सांबाळता आनी ती सुबीत वस्त्रांनी न्हेसून आमचो आत्मो मेळो घर एक बोटी जेजूक सेवचें केल्ल्या त्या चिंतपांनी उतरांच्या आनी खरण्याच्या पातका खातीर दूख पावया. जेजू आमच्या इश्टांतान बक्षांत जोडया. करजमाच्या काळार आमी आसा. कृपेचो काळ आमकां फावो केला. आमची जाप जावन आसा जेजू सुमिया आमची पातकां बक्षी सांगता म्हणया. जेजू सुमिया आमची पातकां बक्षी. तुजे लागीं मागण्यान बरो सम्मान आसा करिनातल्या खातीर जेजू सुमिया आमची पातकां बक्षी. मागण्यान आनी संस्काराच्या आचरणे भक्ती वांटो घेनातल्या खातीर जेजू सुमिया आमची पातकां बक्षी. आमी आमच्या वडिलांक अवैधय चल्ल्या खातीर जेजू सुमिया आमची पातकां बक्षी. आमच्या वडिलांक पाठी साप दिल्ल्या खातीर जेजू सुमिया आमची पातकां बक्षी. आमच्या उतरांनी एरांक दुखयल्ल्या खातीर जेजू सुमिया आमची पातकां बक्षी. आमच्या दिसपडच्या कामांनी आमची आळसाय दाखयल्ल्या खातीर जेजू सुमिया आमची पातकां बक्षी. आमच्या इश्टा लागीं बरो सम्मान सांबाळनातल्या खातीर जेजू सुमिया आमची पातकां बक्षी. हांव तुजो बरो आनी खरो इश्ट जावंक चुकल्ल्या खातीर जेजू सुमिया आमची पातकां बक्षी. मगाळ भाऊ भयणीनो आमच्या इथे थेवातावन पयस वेता. एक संबंध जेजू आनी म्हज्या मदलो बरो जावच्या खातीर खऱ्या खालसांत आमी बक्षांत जोडटा तर ताजे वर्त्या शिवाय दुसरें खंयचेंच ना. ಅಪ್ಪನನ್ನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅರಸು ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಗರ್ವದಿಂದ ನಾ ಮೆರೆದೆ, ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ನಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನಾ ಮೆರೆತೆ, ಮನ ಬಂದಂತೆ ನಾ ಬಾಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ದೂರ ತಳ್ಳಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. बसया एक घडी. मगाळ बाबा बहिणीनो,
एक मिस्त्री ताज्या सिसां बराबर एक रानांत चमकातालो आनी रानांत हांव न्हू जिविताक एक लिसांव शिकतालो. पूण त्या सिसां पैकी एकलो एक चंचल मोतीचो तो वाऱ्यार रावले राबांतालो. ताजी मोत मेस्त्रीन शिकोवच्या संगतीचेर नातल्ली आनी हें सत मेस्त्री जाण आसलो. विशेवाचो वेळ आयलो आनी संदर्भ पळोवन वो मेस्त्री लागली आयलो आनी विचारय लागलो, मेस्त्री म्हजी मोत कित्याक चंचल? म्हजी चिंतनां घडयेन बदलतात. आतां एक चिंता दुसऱ्या वेळार म्हजी चिंतनां बदलतात आनी म्हज्या चिंतपाचेर तुवें शिकोवच्या संगतीचेर ती मोती रावनाच. तर म्हजी मोत म्हज्या नियंत्रणां हाडूंक कितें करूंक जाय? तवळ मेस्त्री ताका एक काणी सांगता. एका रानांत एक अस्त आसली. ती संतोशान एका रुखाचो पालो खावन आसली. तिका एर संगतीचे विसरच पडली. खावचें एकच पालो मात. आनी अशें करता आसतना एक मोवाचो मूस थंयसर पावलो. तिज्यार कानार बसलो. तिणें कान पापडलो. मूस धांवलो आनी थोड्या वेळान मूस परतून आयलो. तुमकां गोत्ता एपडी धांवडेल्या तो धांवना, परत एपडी येता. आतां तो मूस येवन तिच्या दोळ्याक बसलो. गुणगुणू लागलो. अस्तीक परतून एपडी धांवडेक जालें. परत एपडी धांवलो तो मूस. परत फाटीं आयलो आनी अस्तीच्या सोंडयेर बसलो. परत अस्तीन सोंडी हाडयली. मूस धांवलो. अशें मूस हर एक फावटी येता वेता. तवळ अस्तीन मुसाक विचारलें, तूं कित्या सायबा एकाच कडेन बसनाय? घडयेक एक फावटी तीन धांवताय, हांगा येताय, थंय वेताय, फाटीं येताय, मुखार येताय. तुका एका जाग्यार ओगेस बसोंक जायना गी म्हणाली अस्त त्या मोवाच्या मुसाक. तो येरांक दोस्ताय. तवळ मूस अस्ती अशें सांगा लागलो, म्हजे विस्वे म्हाका पिशार घालतात, म्हाका तोडवंकच जायना. हांव मस्त फुटी तेणे येणें येता. म्हाका पळयल्लें आपणूंक जाय, आपटलें साकोंक जाय आनी साकल्लें येरांक सांगोंक जाय. ती म्हजी बुद. तर हांवें कशें वोगेस बसचें म्हणलो वो मूस आपल्या अस्तिगेडे. पूण तो एकच जाग्यार रावन संतोशान आसाय. तूं हेरांक दोशिनाय. तुजें एस्सो तुजें घुट कितें म्हणून मूस अस्तीक विचारी लागलो. तो अस्तीन पालो खावचो रावयलो इल्लो वेळ. आतां पयलीं पालो तो खावन आसली. इश्टा, हांव एक फावटी एकच काम करतां. पालो खाताना एर संगती हांव चिंतिना. हांव म्हज्या जिवाचो धनी, विस्वाचो गुलाम न्ही. म्हजी मोत म्हजेर केंद्रीकृत आसा आनी समार संगतींनी राटवाळ्यांनी बुडोवन गेल्यार मात्र आमचें नियंत्रण हाडूंक शकना. देखून एक काम कर, एक चिंत, तूं यशस्वी जोडटलो म्हणाली अस्त. मोगाळ भाव भयणो, ही काणी जावंक पुरो.
सिसाचे दोळे उक्ते जाल्ले ते सबार संगती चिंतालो तो तशें जावन ताजी मौत थीर नातली तो ताजे विश्वासो गुलाम जालो धनी न्ही देखून ताजी मौत छान जाली मेस्त्रीच्या उतरांची नातली ती तो कितें सांगता म्हणून ताका समजनातलें थोडे पटीन बेजार पावा नाकात आमची गत तशीच आज आमी हांगासर बाळोजीच्या पुणशेताक आराधना मागण्याक आयल्या मात मौत आतां एक 90% खंय आसा म्हणी तुमी तुमकांच वर्णन पळोवचें भोव गरजेचें जावन आसा थोडे पळयतात मात कित्याक कितेंगी जावन आसा हांगा गी ताजे मदें एका वराच्या आराधनान आमी मदा वचून आयल्यान जावंक पुरो इल्लें दिन किनवळी पावल्यान जावंक पुरो आनी इल्ले वेळान मंगळूर वचून उडपी पावून तेणेंतल्यान वचून कारकोळच्यान परतून आलंगारा पावंक पुरो त्या दळा आराधन जालें मिसी जालें जेवण मात्र बाकी मगाळ बाबा भयणीनो हांवें कितें सांगलें गी म्हळ्यार ही गजल आजकाल आमच्या राटावळ इतलें बुडल्या गी आमी नोवेनाक वेता आराधन करता रेतीर एक्की सण्णा मात मौत काडून आमी वचना आमचो जीव मात काडून आमी वचो कित्याक शेजारच्या शेल्ली बायक पळयचें म्हूण आमी रेतेर करची मौत मात चंचल आनी ते चंचल एक पोटी ती चंचल जाल्यार मागीर चंचल वाटेरच आसता देखून आमी चंचल जाता काम नासतना सैतानाचे गुलाम जाता तें काम करिनात हेरांकी काम करूंक दिनात आमी पुरा बरीं तें दुसरी आमी आमचें काम करिना आनी आमी हेरांकी काम करूंक सोडिना आमी आमच्या खातीर मागना आमी हेरां खातीर मागना आनी असल्या परिस्थितीर चंचल व्यक्ती ओय करेजो काळ मागणे उपास दान धर्म करूंक म्हणून एक अवकाश दिला आनी असल्या वक्ता आमचे विश्वासचे गुलाम आजकाल आमी सुपर मार्केटीक वेता वस्तू आकर्शीत जातात लागीं लागीं सुपर मार्केटी आसात म्हज्या चड तुमकां गुत्त आसा त्या देखून हांव नांव सांगना नातलें नवें नांव उपरांत परतून दंशात जाल्यार ती त्या देखून मोगाळ फावो भयणीनो आमकां कितलें आकर्शीत जाता की म्हळ्यार ती वस्तू आपणया ती वस्तू बॅगान घालून घरा व्हरया म्हणलें एक आसता ताका इसरची हाका इतली रेट हाका इसरची हाका कितली रेट गी म्हूण सकाळीं आमी गेल्यार पळयात तुमी जर तुमकां कितें हाडिचें म्हण तुमी लिस्ट करून सुपर मार्केटीक गेल्यार खंडीत दनपारां पाटी पावशात जर तुमी लिस्ट कर वचनात तर तुमी थंय बोन सांज जातानाच घुस्सू आनी घरा वचोंक आसा मंगळ भाव भयणी थोडी वेळ आमची गस इत्त जाता आमी चंचल जाताना आमी कितें जाता म्हळ्यार ती मारता आनी मरी गोत्ता आनी तुमकां शुबर तेंत कितें सांगलें मस्त बडी तुमी आयकलां जेजू सैरो जावन पावल्ल्या वेळी मार्ता राठा वेळान बुडली पूण मोरी जेजूच्या पांय तळा बसली आज तुमी सक्रामेंताच्या पांय तळा हांगासर आराधनां करून बसल्यात जेजू मुखार तुमी आसात देखून जेजून मरी एक प्रशंसा दिली म्हणालो मार्चा चंचल मतीची तिका जायत्यो गरजो पळोवंक आशिल्लें जेजूक बरें घालून वाडीचें म्हूण बगतालें देखून जेजून चत्राय दिली मरयेचो मनोभाव कसलो मार्ताचो मनोभाव कसलो म्हणून ती विवारलें आनी मार्ता सभा सरबरायकर आनी ती मातसो बिजी आसली आनी अशें आसतना भोव म्हाका पावणे न्हू आमच्याय मतींत असार संगत्यो गुंता तर एक पोटी आसूंक जाय तशें करूंक जाय प्रयत्न केल्यार साथ जाता चंचल जाता आमी आमचें नियंत्रण चुकयता मानसीक पिडेन कश्ट जाता वाऱ्यार रावळेर आमी बांदता वडण्याची पिडेची विश्वाची गुलाम जाता आनी अशें रागान पेट्टा सैराण वगडयता शिकी निराशी जाता आमच्या जिवितांत अस्तजीं उतरां जिविताक दिशा दितात तर मोगाळ भाव भयणीनो चंचल जावंक न्ही सुम्या लागीं आमी हांगासर आसा समर्पीत मनोभावान आमी हांगासर आयल्या आराधन करूं जर आमी चंचल जायनासतना हें सगळें एका वराचें आराधन आमी करता तर मोगाळ भाव भयणीनो आमकां मेळटा ती शांती आमकां मेळटा तें समाधान सुम्याचें आमकां आशिर्वादांनी तो भरता
देखून राठावळी सणया गरजे विशीं आमचे शेवट पावोंक आस तुका आनी म्हाका शिजू आपयता. फाटल्या एका हप्त्यान बोमगाळ भाव भयणीन आमकां राखून व्हेल्ल्या बाळोक शिजूक हांगा ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसा. एकामेकाचें जिवीत तशेंच रक्षण करूंक तो आपयता. ताणें सुमयान म्हणलें, येया तुमी म्हजे सश्टी सुमेत कश्ट तर आनी वसन वयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशय दितलो. आनी ह्या भरोश्यान आमी फावटान मागोवंक हांगासर आयल्या. आमची तेसांवां खाण आमची मागणी मागोवंक आमी हांगासर आयल्या. कश्ट जाल्यार सर लोकां बसून मागोवंक तुजे समोर आसा. हर एक आमचे इरादे आमची तेसांवां आमची मागणी तुका ह्या वेळेर समर्पिता म्हणलें बसून आमी करनासा. ह्या भग्न मुखांत आमच्या मोतीची चिंतना काण घेवन आराधने मागोवंक आमी येता. जिणेच्या कश्ट वेळार सुमी म्हणटा कंतीच जायनाका, निराशी जायनाका, चंचल जायनाका, हांव तुमचे सांगात आसा म्हणटा. वय मगाळ भाव भयणीनो, हो भरोसो तुजो सुमी तुमच्या सांगात हजर आसा ह्या सक्रामेंता मुखांत. तर आमची काव्या गीत चिन्नेच्या कश्ट वेळा आसा जाल्यार चंचल जायनासतना सुमी तुमच्या सांगात आसा म्हणलो विश्वास बाबड तो आतां पाठयता. जिनियंत्या कष्टा वेळा चुळणी बोटल्यान तुका तुकानी सुक्रिस्तलो तसो सांभाळता सदा. सांगात आमी म्हणया, जिनियंत्या कष्टा वेळा चुळणी बोटल्यान तुका तुकानी सुक्रिस्तलो तसो सांभाळता सदा. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोंतुपया लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोंतुपया लागींच हांव तुज्या. सांप्रतना सोची सावळी ताची दाखयता सरकी दिशा. सांप्रतना पासा उसाची सावळी तुजी दाखयता सरकी दिशा. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोंतुपया लागींच हांव तुज्या. लागींच हांव तुज्या. लागींच हांव तुज्या. उभी आमी रावया. पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया. ए पवित्र आत्म्या, आपोवंक तस्सो पवित्र आत्मो, सताचो नितीचो आत्मो, भलायकेचो आत्मो, समुदायाचो आत्मो, बेसांवाचो आत्मो आमचे थंय देवून ये म्हण आमी मागया. थोडे दोन पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये म्हण मागया. ए पवित्र आत्म्या,
पवित्र आत्म्या मुझ्यात ये, मुझ्यात ये, मुझ्या काळजांत ये, मुझ्या काळजांत ये, मुझ्या मनांत ये, मुझ्या मनांत ये, मुझ्या रक्तांत ये, मुझ्या रक्तांत ये, मुझ्या कुडींत ये, मुझ्या कुडींत ये, मुझ्या जिवांत ये, मुझ्या जिवांत ये, मुझ्या पिढेंत ये, मुझ्या पिढेंत ये, मुझ्या कष्टांत ये, मुझ्या कष्टांत ये, मुझ्या स्वप्नांत ये, मुझ्या स्वप्नांत ये, मुझ्या रडण्यात ये, मुझ्या रडण्यात ये, मुझ्या दुखांत ये, मुझ्या दुखांत ये, मुझ्या संतोषांत ये. मुझ्या संतोषांत ये, ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या जैतान बरोवंक ये, सैतान बरोवंक ये, देण्यानी नेटोवंक ये, देण्यानी नटोवंक ये, फळांनी बरोवंक ये. फळांनी बरोवंक ये, ये पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या, देवान ये, देवोन ये, तुझ्या कृपेचे बेसाव बर, तुझ्या कृपेचे बेसावानी बर, सर भक्तींच्या आशीर्वादाने बर, सर भक्तिकांक तुझ्या आशीर्वादानी ताच्या बर, फाटल्यान रावन संरक्षण कर, तुमच्या फाटल्यान रावून संरक्षण कर, ताच्या मुखल्यान रावन तांकां वाट दाखय. तुमच्या मुखल्यान रावून ताका वाट दाखय, पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आपड आपड गुण कर आमकां, गुण कर आमकां, तुझी सगत वळय तुझी सकत वळय, आमकां हरियकल्या की पळय. आमकां हर एक लागली पडय. पवित्र आत्म्याक आमी आमचे दगीन हापोवया. धार तुझ्या आत्म्या, धार तुझ्या आत्म्या, धार तुझ्या आत्म्या आमचे बापा, धार तुझ्या आत्म्या, धार तुझ्या आत्म्या, धार तुझ्या आत्म्या आमचे. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या ये मुझ्या जीवितात, आत्म्या ये आवाशेतात, आत्म्या ये हांव राखोन आसा. देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचे. जेजू देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचे. हालेलुया, 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 हालेलुया. ह्या वक्तार जेजू आमच्या संगत आसा, तूं आमकां हरियकल्यांकी पळयता, खून करता. जेजू म्हजी पिडा हापड आनी खून कर. खंडीत ह्या वक्तार जेजू आपडटा, हरियकल्यांनी खून करता. मोगाळ भावा भयणीनो, आपड जेजू हांव बरो जातलो म्हूण मागा. आपड जेजू आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो. आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली. म्हाका भलायकी मेळटली. आपड जेजू आपड जेजू आनी हांव गुण जातलो. आनी हांव गुण जातलो. आपड जेजू आपड जेजू हांव बरो जातलो. हांव बरो जातलो. मोगाळ भाव भयणीनो, बरी हरियकल्यांकी बरी भलायकी मेळटा. ह्या वक्तार सुमी आतां ही बावटछान मागून आयल्या तर खंडीत तुमचो भरवसो निराशी करिना. मोगाळ भाव भयणीनो, पळय आमच्या सुमयाक तो आमच्या मदें राजर आसा, तर हरियकले आशिर्वाद दिवंक तो हांगासर आसा. तो आमकां हरियकल्यांक आमचे खालसा मना पळयता. आमी कितें मागले तो आमकां दिता. हो बरवसो आमी काण घेवन ह्या पुणशादार आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, हांव सुमयेचे आशिर्वाद सोडूंक आमी हांगासर आसा. सुमी पवित्र सक्रामेंतल्यान जेजू दैवीक आशिर्वाद आमचेर मागता. ते आशिर्वाद पडोवन दी. आमच्या कुडीचेर, आमच्या आत्म्याचेर भलायकेन आमकां सांबाळून दी. आमी बेजारान पयस करया. आमचे संतोष भाग्यवंत करून दी. आमची शिक्षा आळू करून दी. सुमयेचे आशिर्वाद पडोवन दी आमच्या कुटुंबाचेर. मोगाची आनी सवस्काची बीड आरती जावं दी. तुझे आशिर्वाद पडोवन दी. विविध तरांनी अनवरान संकश्ट भोगतल्यांचेर, समार पिडेनी कश्टांचेर तुझे संस्काराची वळख लाभोगनांतल्यांचेर आशिर्वाद पडोवन दी. जेजू आशिर्वाद जोडच्या खातीर गावया गीत येद्या व्हड्या सक्रामेंतां. येद्या व्हड्या सक्रामेंतां साश्रम करूया.
Spiritus, Samusumi Navata. प्रार्थूया. ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडयलय. तुझ्या सडवणेचो पळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो चियेतान रास करताय ससनाच्या ससना. Amen. काकुळतीच्या पापा दयादक भोविजीनी जी कृपाला बलिदान हे बेटा जिनी बदलू फावो कर आमकां तुझ्या भुरग्या. प्राचीत काळाच्या पैनार आसा पास्का पेस्ता तयाराय करता. काळजाणी मना नवी करता माया मोगन जिये काशेता. काकुळतीच्या बापा दया दाग ओविजीनी जी कृपाला बलिदान हे बेटो जिनी बदलू फावो कर आमकां तुझ्या भुरग्या. हे मिसाचे ते सवा हे बरी आसात. डेरेक लोबो हाच्या त्या सवांक मीस दिता. तशेंच अर्गमीस जावन हे मिसाचें बलिदान दिता जुडीथ फेर्नांडीस मोडबिद्री. तशेंच मेरी डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दिता ज्योती डिसोजा मोंतिमाय सुवाडो. मेरी मथायासाच्या आत्म्याक मीस दिता ज्योती डिसोजा मोंतिमाय सुवाडो. पॅट्रिक डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दिता आंजेलो रॉड्रिगस मिलार. हे मिसाचें बलिदान अर्गामीस जावन दिता मेल्विन डी कॉस्टा हॉस्पेट.
Argamissão de Josephine Cardoso, Conceição Maia Subado, Argamissão de Richard आणि Irene Dicona Venur आणि त्यासोबत Magong Visarla Joel de Souza Arwa, Argamissão de Mary de Souza Mudubidri, Argamissão de Marina Fernandes London, Argamissão de Joylin आणि Albert Fernandes Saverapura, Argamissão de Lucy Mendonça Mudubelle. हांच्या ते साव बसत तशेंच आमच्या हर एकल्यांच्या ते साव बसत ह्या नव्यानाच्या दिसा आनी ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी सर्व हांगासर आयल्या. देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणाक ताका अर्गां दिवंक आनी तशेंच आमच्या मुखल्या दिसांनी बरें जिवीत जियोंक जेजूचो आदार मागोवंक आमी हांगासर आयल्या. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमी पातकी म्हूण आमी वळखून घेवया. देवा लागचे बोगसाने आनी कृपा आमी मागोवन सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर्वद्वेता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंतान संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत Krista kakrut Krista kakrut Somiya kakrut Somiya kakrut. प्रार्थूया. सर्पद्वेदार देवा, ह्या प्राचीन काळार उर्बेन आमी दंडवण करता. तिचे वरवीं आमी नितर निर्मळ जाव आनी अशें आमचे येवच्या सत्य पास्काचे परबेक काळजाचे खरे भक्तीन आमी पावशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वसा. इस्रायल आपल्या हेरा पुतांचो केल्ले प्राच जुजेचो चड मोग करतलो, कित्याक तो ताचे उतार प्रायर जल्मल्लो. ताणें ताका लांब आतांचो एक दोगलो करून दिल्लो. आपलो बापूय आपल्या हेरां पुतांचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतलो तें ताच्या भावांनी पळयलें. देखून ताणें ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतर लेगून ते उलयनातले. एक दीस जुजेचे सक्कट भाव आपल्या बापायचे हिंड सोरोवच्याक शेकेमाक गेल्ले. जाकोबान जुजे सांगलें, तुजे भाव शेकेमान आमचे हिंड सरयतात. तुका तांचे सरसीन धाडूंक हांवें चिंतलां. देखून जुजे आपल्या भावांक सोदून दोतनाक गेलो. ताणें ताका पयसतावन देखलो. तो तांचे लागीं पावचे आदींच ताणें मसलात केली.
आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो. ते एकामेका सांगा लागले, पळय स्वप्नली येता, येया आमी ताचो जीव काडया आनी उदक नातलेले एक बांयत ताका घालया. एक क्रूर मनजातीन ताका ग्रासिलो म्हूण सांगया. उपरांत ताची स्वप्नां कितें जातलीं म्हणून पळोवया. रुबेनान हें आयकलें आनी जुजेक तांच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो म्हणा लागलो, आमी ताचो जीव काडचो नाका. आनी फुडें उलोवन तो म्हणालो, रगत वारयनाकात, उदक नातलेले आरण्यांतले हे बांयत ताका घालया, पूण ताचेर तुमचो हात घालिनाकात. तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सरसी ताका पाटी व्हरूंक तो चिंतलो. जुजे आपल्या भावा सरसी पावतास ताणी ताचो लांब हाताचो दोगलो काडलो आनी ताका धरून बांयत उडयलो. बांय खाली आसली, तांतलें उदक सुकोवन गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इस्माइलितांचो परिवार खऱ्यांचेर मेण, सुगंध तेल आनी गांद्रास घेवन गिलेयदातावन इजिप्ताक वेतलो तो ताणी देखलो. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जिवशी मारून ताची कून लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो. आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इस्माइलितांक विकया. कितेंय जावं तो आमचो भाऊ, आमच्याच रक्ता मासाचो. ताचे भाऊ काबूल जाले. ताणी जुजेक 20 रुपयांच्या नाण्याक इज्रायलितांक विकलो. थोडे मिदियत वेपारिस्त ते वाटेन आयले. ताणी जुजेक बांयतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर. देवाचे उडोवकार. सर्वेस पोरण केल्या असर्यासो उगडास करा. सर्वेस पोरण केल्या असर्यासो उगडास करा. उपरांत सर्वेस्परान कानान गांवांत एक दुकोळ धाडलो. ताचे उदार पोशणांस ताणें कान सोडले. ताचे फुडें एका मनशाक ताणें धाडलो. गुलाम कर विकलो जुजे तो. सर्वेस पोरण केल्या असर्यासो उगडास करा. ताचे पांय ताणें सांकळींनी बांदले. ताची गोमटी सरळाक अर्दिली. ताणें सांगून दिल्लें घडास. सर्वेस्पराचें उतर सजायसर तो कश्टलो. सर्वेस पोरण केल्या असर्यासो उगडास करा. सर्वेस पोरण केल्या असर्यासो उगडास करा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सत्मंतेल्या सस्ती जिवीत मेळटा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका
तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका सुम्या. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मालगड्यांक सांगले आनी एक वपार ऐका. एकलो भुंयकार आसलो. ताणें एक दाकामळ लायलो. ताचे भोंवती एक वोईंग आली. ताचे मदें दाका रोसांक एक गन्या फोंड खणलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदलें. उपरांत मोळो एक व्हंकलांक गेनीक दिवन तो परगांवाक गेलो. फळ पिकचो वेळ येताच गेनी बामती फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें व्हंकलां सरशीं धाडलें. पूण त्या व्हंकलांनी ताच्या साकरांक धरलें आनी एकल्याक तांणी सरसरी मार घाले. दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणें पयलेंचे प्रास चड हेर साकरांक धाडले. पूण व्हंकलांनी तांकांय तेच परे चलयले. शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक पुनी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयताच ते व्हंकलांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, आळे दैजाचो वारिस्तार, येया ताका आमी लगड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाकामळ्यांतलो भायर ओडून घालून जिवेशी मारलो. तर दाकामळ्याचो धनी पाटी येताच त्या व्हंकलांच्याक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात ते म्हणाले. त्या नश्ट्यांक तो लगड काडटलो आनी आपलो दाकामळो फावो त्या वेळार घेन फारीक करतल्यांक घेनेक दितलो. जेजू ताका म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसतलें तुमी वाचलां मो. बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडलो फातरच जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. प्रधान याजक आनी फारिजेव ताचे ओपारी आयकल्ल्या वेळार आपणाच विशांत तो उलयता म्हूण समजलें. ताका ते कैद करते, पूण लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतलो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत आसली. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मुखार भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकता देवाचे गूण कसले ते. देवान हांगासर जेजून सांगच्या ओपारींत एकल्या भुंयकाराक दाकामळो आसलो आनी तो दाकामळो ताच्या हातीं काम करच्या त्या कामगारांक ताणें दिलें. ताची जबाबदारी खान घेवंक आनी तो पयशिल्ल्या गांवाक गेलो. आनी हांगासर आमी पळयता तो दाका फळ दिवचो वेळ जाता आसतना ताचें लॅक घेवंक ताच्या साकरांक ताणें धाडलें. आनी पूण त्या साकरांक कशें त्या कामगारांनी चलयलें म्हणल्या विशांत मांजलांत उल्लेख केलो थंयसर आमी आयकलें. आनी ह्या वेळार मोगचनो थंयसर आमी पळयता तो दाका मळाचो धनी जावन आसा देव कशें ह्या ताच्या कामगारांक क्रूरतायेन चलयल्ल्या वेळार कशें ताची जाप म्हणली आमी आयकता. थंयसर दोन गूण त्या दाकामळाच्या धन्याचे थंय आसले आमी पळयता. पयलो गूण जावन आसा त्या दाकामळाच्या धन्याचें उदारपण, जेनरॉसिटी, उदारपण. तो दाकामळो ताणें लायलो आनी ताका वयर ताणें घाली, ताचें पालन पोशण केलें आनी सगळी जें कितें काम धंदो करूंक आसलें तें सकड धन्यान करून केलें. जाल्या उपरांत ताणें उपरांत त्या कामगारांक सोडून तो पयसिल्ल्या गांवाक तो गेलो. आनी थंयसर त्या कामगारांनी करूंक जाय आसलें चड काम कांय नासलें. तांकां फकत तो दाखो लुणेक आयिल्ल्या वेळार
त्या दाकाचे लॅक त्या धन्याक दिवंक आसले. आनी हांगासर आमी पळयता थंयसर देवाचें उदारपण, धन्याचें उदारपण. देवान आमकां मोगाचें न्हू जिवीत म्हणलें देणें एक दिलां. आनी हें जिवीत म्हणल्यार देण्या सांगता आमकां स्वातंत्र्य देवान दिलां. गॉड गिव्स अस फ्रीडम टू रन आवर लायफ एज वी चूज. देव आमी कशें आमचें जिवीत जियेचें म्हणल्यार स्वातंत्र्य ताणें आमकां दिलां. आनी कसलेची आमी विसवण करीत जाय आमच्या जिवितांत म्हणलें तें एक स्वातंत्र्य आमकां दिलां. कित्याक देव जावन आसा उदार आनी उदारपण देवाचें. आनी दुसरो गूण हांगासर ह्या वापारींत आमी पळयता देवाची सोंसणीकाय आनी न्यायनीत. पेशन्स अँड जस्टीस. देवाची सोंसणीकाय. देवान वा त्या दाकामळाच्या धन्यान ताच्या कामाच्यांक वा लॅकान घेवंक धाडिल्ल्या लोकांक क्रूर रितीन तांणी कामागारांनी पळयलें जाल्यार तो धनी तांचे थंय सोंसणीकाय सांबाळून परत एक फावटी आनी थोड्या कामागारांक तो थंयसर लॅकान घेवंक तो धाडटा. कित्याक देव जावन आसा तो दाकामळाचो धनी जावन आसा सोंसणीकायेन भरलेलो तो. आनी सोंसणीकाय सांबाळून परत एक फावटी तो कामाच्यांक थंयसर धाडटा. आनी उपरांत थंयसर ते कोण दाकामळ पळोवंक आसले ते ह्या कामागारांक बऱ्या तरान पळयनात. आनी परत एक फावटी हो धनी त्या दाकामळाचे लॅक घेवंक आनी एकल्याक तो धाडटा ताच्याच पुताक. हांगासर आमी पळयता देवा थंय आसली सोंसणीकाय. देवान सर्व बक्षिलें. आनी आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावांनी भयणीनो देव जावन आसा उदार मात्र न्हय, तो जावन आसा सोंसणीकायेन भरलेलो तो. हे दोन गूण आमी देवा थंय पळयत आसतना मोगाचें न्हू आमी विचारूंक जाय कित्याक हे गूण देवा थंय आसात आनी कित्याक हे दोन गुणां द्वारे देव आमची जतन घेता. कित्याक आमी त्या तोटांत आसल्या त्या कामागारा बरी क्रूर व्यक्ती, आमी अनउपकारी आनी आमी देवा थंय उपकारी काळजाचे न्हय. आनी तशेंच आमचे थंय सोंसणीकाय ना. जायते फावटी ना सोंसणीकायेन आमी जियेता जाल्यार कित्याक देव आमचे थंय उदार जाता. कित्याक देव आमचे थंय सोंसणीकायेन भरता. कित्याक म्हळ्यार हाका जाप जावन आसा देवाचो मोग. जर तर देवाक आमचे थंय मोग नातलो जाल्यार आमकां तो शिक्षा दिता आसलो. आमचे थंय उदार तो जातो ना आसलो. आमकां सोंसणीकायेन तो पळयता ना आसलो. जर तर देव आमचे थंय जर तर देव आमचे थंय उदार आसा जाल्यार ताका जाप जावन आसा देवाचो मोगाचें न्हू. देवाक आमचे वयर विशेश रितीन मोग आसा. देखून तो आमची तो जतन घेता. कितली सूख आमी केल्यार आमकां तो बक्षिता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता एक बापय आनी पुता मदलो मोग. जाकोब ताका इस्रायल म्हूण नांव आसा. आनी उपरांत ताचो मोगाचो निमान पूत जावन आसलो जुजे आनी ताचो बापय जाकोबा मदें आसलो मोग पळोवन हेरां भुरग्यांक मोसोर जाता, हेरां पुतांक मोसोर जाता आनी ते जुजेचो जीव काडूंक सोदतात. आनी हे आमी आयच्या पयल्या वचपांत आयकलें. जर तर मोग ना जाल्यार कितें जाता? आमच्या कुटुंबांत, आमच्या संबंदांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत जर तर मोग ना जाल्यार कितें जाता? आनी तें आमी आयच्या पयल्या वचपांत आयकलें. जर तर आमचे थंय मोग ना जाल्यार थंयसर द्वेश रास करता, थंयसर फारीकपण रास करता, थंयसर सोंसणीकाय आसना, थंयसर बोगसाणें आसना. आनी हाचो फळ जावन जुजेक ताच्या भावां थंय आसलो द्वेश आनी ताच्या भावाक जुजेक तांणी द्वेशिलें आनी परगाव्याक
तांणी ताच्या भावाक विकून सोडलें. आमच्या कुटुंबांत मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी विचारूंक जाय आसलें सवाल, जर तर देव आमचे थंय सोंसणीक जावन आसा, मोगाळ जावन आसा, बोगसाण्याचो तो जावन आसा, जाल्यार देवाचींच भुरगीं जाल्लीं आमी कितल्या चड रितीन मोगान, सोंसणीकायेन, बोगसाण्यान आमी जिवंक नजो. जर तर आमच्या कुटुंबांत द्वेश आसा, आमच्या जिवितांत द्वेश आसा, एकामेकाचो आमी द्वेश करता जाल्यार आमी देवाचीं भुरगीं न्हय. देवाचीं भुरगीं जायचे जाल्यार थंयसर देवान आमचो मोग केल्ले बरेच आमी हेरांचो मोग करून जिवंक आसा. द्वेश न्हय. जर तर द्वेश आसा जाल्यार थंयसर देव ना म्हूण अर्थ, देवाचो मोग थंयसर ना म्हूण अर्थ. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तशेंच आयच्या नोवेनाच्या दिसा आमी हांगासर आयल्या आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेता आसतना देव आमकां आज हेंच आपोवणें दिता. ह्या क्रेजमाच्या दिसांनी आमी देवा बरी मोगाळ जावंक जाय, देवा बरी सोंसणीकायेन भरलेले व्यक्ती आमी जावंक जाय, देवा बरी आमी उदारपणान भरिल्ले व्यक्ती आमी जावंक जाय. त्या वेळार आमी देवाची प्रतिरुपां ह्या संवसारांत आमी जाता. तर असलें एक बरें जिवीत जिवोवचें भाग देव आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार जेजू लागीं आमी मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, देव जावन आसा आमचो सर्गींचो मोगाळ बापूय, आमची तो जतन घेता, आमचे सांगाता तो आसा आनी ह्याच देवाचेर विश्वास आमी दवरून आमची सर्व मागणी ताचे समोर आमी दवरया. मोगाळ बाप्पा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी, याजक धार्मिकांनी बऱ्या बावार्थी जिणयेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या परजेक मेलफंक्त जावंक तुज्या सक्तेन भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बाळक जेजूच्या पांयांतळी आयिल्ल्या सर भक्तिकांचे सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्या वाटेन सामकोवंक कुमक कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचे देणे फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशे काल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनांक आदार दिवच्या सरहुदांनी, सेवा भेटोवच्या धार्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजे दाराळ बेसावन दिवन तांचे जिवीत सोबय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्यांक, जेवण तयार करूंक वावरलेल्यांक, सुदारसितल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावान भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमचे वैयक्तीक गरजां बसत ह्या वेळार आमी मागया. जायतीं तेसांवां आमच्या काळजांत मतींत आसात ती आमी जेजूक आमी समर्पण दिवया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बाबा, आमी तुज्या भुरग्यांनी उसालेली मागणी तूं दयेन आयक आनी आमच्या सर्व मागण्यांक तुजे कुशा प्रमाणे तूं प्रतिफळ लाभय. तुजें प्रतिरूप जावन मोगाची, माया मोगाची, बोगसाण्याची, सोंसणीकायेची भुरगीं जावन जिवंक जायची कृपा तूं आमकां फावो कर. ह्या मागण्या आमी करता तुज्या पुता क्रिस्ता मरिफात. आमेन. मी तुझे वेदी लागे बापा भेटोच्या काळी पातकी आम्ही कोण भुरगी तुझी बापा
स्वीकार करी काणी घे बापा ही काणिका घे बापा ही काणिका घे बापा ही काणिका मोगाळ भुरग्यांनी उंडो आनी वायट हाड नायल्या बापा देव परता आमकां सांगी तुका भेटयता बापा तुजी जावकत रेता घे बापा ही काणिका घे बापा ही काणिका घे बापा ही काणिका मोगाळ भुरग्यांनी दिवची तुझ्या पुतान आपणाक भेटोवंक दिला बापा सर आमचे पासो आमचे जिवीत तशेंच भेटयता बापा एकामेका पासो घे बापा ही काणिका घे बापा ही काणिका घे बापा ही काणिका मोगाळ भुरग्यांनी दिवची उंडो आनी वायट नायल्या बापा देव परता आमकां सांगी तुका भेटयता बापा तुजी जावकत रेता घे बापा ही काणिका घे बापा ही काणिका घे बापा ही काणिका मोगाळ भुरग्यांनी दिवची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें सुबदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी म्हणून घे म्हूण मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमचे काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदाराने ससनाच्या देवा सर काळ्याने सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्याग उपास करून तुका दिन वासंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या
अशे आमचे मस्तीचेर आमी जैत वर्तिल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातेल्या आनी आमकां सुने करून गरजेवंताक आदार दिवंक पावतेल्या. हे परी आमचे सोडवण्याचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां संगती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नामी येता ताकद. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दने पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट भरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरे जवान सतास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्त सुगट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगीन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजी इश्टागाती मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परजळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करण मी मागता. आमकां मुरी देवाची माय सांगती भगेवन झुजे तिजो पती भगेवन दमदूत आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गो आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू सांगाता, तियास जेजू थंय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या समयान शिकयलेले मागणे एकठांय जावन आतां आमी संगता म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे सुकलेल्या भक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें वाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकातांतलें वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतान रजूट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोव्या आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभलेले आमी सर्व सुभागी. तुमचे भितरेंचे म्हाका फवाना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Garpakace, dzibier mace, a miesiąco. Muja mogan bor, somya kalzaketa, tu kas makadivo, jini nandan kata. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजा घेऊन माता माकास तुका देऊ तुझे दये जाता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजा माता माकास तुका देऊ तुझे दये जाता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजा घेऊन माता माकास तुका देऊ तुझे दये जाता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजा घेऊन माता
जाऊच्या तुझे परी सर्वा सोमोकजा हावे संसारारी स्वागत मोगाळ सोमिया काळजात घेऊन माता माताच तुका देऊ तुझे कैये जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजात घेऊन माता माताच तुका देऊ तुझे कैये जाता प्रार्थूया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडचे म्हूण तुवें येवजिले. हे तुझ्या मोगाचे उजने पासत हो दिन वासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासून मुसारून सरकार तुका ससनाक वाखानूक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. बाळोक जेजू पुणशताचे थोड्यो तिळसोण्यो एका शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरार मीस आनी 9 10:15 हांगासर कुर्साची वाच तेजे मागीर दैवी काकुळचो तेर्स 10:30 वरार आराधन भलायकेचे मागणे 11:30 मिसाचें मीस 9 आनी तेलवणी उपरांत सर भक्तिकांक जेवण. स्टॉलाक भेट दिया. स्टॉलांत बेंजार केल्लें मीठ दुंप आगमेंत कोंता बेंतन्यो इमाच्यो तुमकां थंय मेळटल्यो. सांगातास डिवायन मेडिसीन दैवीक वखदां आयुर्वेदीक जावंक पुरो गंडी दुखीक जावंक पुरो गॅस्ट्रीक आस्थमा भुरग्या पिडेची वखदां तेलांत स्टॉलांत ती मेळटात. मिसां आमी ऑफिसांत दिवयेत नातर 9 उपरांत थंय स्टॉलांची तुमी मिसां दिवयेत. आराधनेचें कोपेल बाळोजीच्या पुणशतांत हांगासर सकाळीं 7 थावन सांजेर 7 वरां पर्यंत उक्तें आसा. प्रत्येक सावन ह्या करेजमाच्या काळार आमकां मागणी करूंक आसा. थोडो वेळ जेजू सांगाता करचूंक आसा. हो एक बरो अवकाश जावन आसा. त्या देखून हे कोपेलाचें आराधनान थोडो वेळ आमी मागल्यार आमकां मतीक शांत समाधान मेळटा. एका ब्रेस्तारा सांजेर 5 वरार विनवणी पंगडाच्यो मागणी आसा.
ह्या विनवण्या मागण्याक तुमकां सर्वांक स्वागत. बाळोजीचे पुणशेताक हांगासर नोवेनाक आमी दनपाराचें जेवण करता आनी कुमो करूंक आमी उलो दिता. सबारपटी सगळें पंसार जायनातल्यार करिज्माच्या काळांत इल्लेंसर त्याग कर कुशेचें कितेंय तें जावं पुल्या पुलाची पाकळी संतोशान ह्या बाळोजीच्या पुणशेताक तुमी दिता आसतर खंडीत आमी स्विकार करतले. तुमी दिल्लें तें दान आनी त्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडवळ बरें करूंक आमकां साथ जाता. त्या देखून तुमचो सर्वांचो सहकार आशयता. तुमचो सर्वांचो उपकार आमी बावडटा. तुमच्या घरांनी इतर फंक्शनां तुमच्या जाता आसतना करिज्मा मागीर जातात काजारां जुबल्यो काजाराचो दीस कुमगार जावंक पुरो वा मिसां वा इतर खरी आसतना ह्या पुणशेताचो तुमी तवळ तवळ उगडास करा. जेवणाक कुमो करा आनी अशें बाळोजीची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमचेर कुटुंबाचेर आमी मागता. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी हांगासर स्विकार करतल्या. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं हें बाळोजीचें पुणशेत उंटल्या माथा पावोवंक प्रगती करूंक साथ जाता आनी साथ जावन आसा. कावन्सिलींग करचें जाल्यार बाप मेलवीन बापांक मेळोवंक तुमी हांगासर सूक्त मार्गदर्शन मेळच्या विशयांत मागणी करूंक सांग पुरो दया करून ताका फोन करून तुमी येया. अशें तुमचो वेळ पाड करिनासतना जोगच्या वेळाक जोगची मायेत आनी मार्गदर्शन बाप मेलवीन दिताले. कुमसारा एका शुक्रारा हांगासर आराधनाच्या कोपेलांत सकाळीं 9:30 ठावन 11:15 पर्यंत आसतात. ताचोय तुमी चवद बेगी काणूचो बरो आसा. आनी आयची देवस्तुती रांदपाक कुमो केल्ली जावन आसात. तशेंच रुजय वाडो आयच्या देवस्तुतीन जेवणाक कुमो केल्ली तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक सावन जेवणाक प्रायोजक जाल्लीं तांची नांवां वाचूंक सांगतना आज हांगासर मानदी बाब रिचर्ड तांणी मीस पेटयलें ते तुमकां वाती दिताले. नांवां पळयत आसतना हांगासर आसात तर दया करून येवन इमानाती वात तुमी काण घेवची. एरल डिकोस्ता कैकंबा, एरिक रुपेस मुंबय, रिचर्ड आयरीन डिकुन्ना वेनूर, जॉयलिन आनी आल्बर्ट फेर्नांडीस सावेरापुरा आनी लुसी मेंडोन्सा मुडुबेळ्ळे. हांगासर आसात जाल्यार तांणी येवन ह्या पुणशेताची बाळोजीची मनाची वात तुमी काण घेवची. देव बरें करूं तुमकां. आतां आमी नोवेनाक आयती जावया आनी नोवेनान पात्र आमी घेवया. जेजू बाळका आमचे बेसावगा आयकामचे मागणी. जेजू बाळका आमचे बेसावगा आयकामचे मागणी. जेजू बाळका आमचे बेसावगा आयकामचे मागणी. ल्हान भुरग्यांक सांगाता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा समी. तो मनशांच्यो इश्ट जावन येयलो 6 तरांच्या गरजांनी मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वयज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनारा शिकेलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत ठावन मनशांक ताच्या सर गरजांक तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तुमकां मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. तें एक कडेन बसा. बाळोजीच्या पुणशेताक हांगासर आयिल्लीं थोडीं तेसावां तुमच्या मुखार दवरता आनी बाळोक जेजू हीं तेसावां स्विकार करूं दी आनी आमी सर्वां ह्या नव्या वेळा ह्या तेसावां खातीर मागया.
30 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक 25 भुरग्यांनी परीक्षेंत बरे अंक जोड पास जावंक 30 भुरग्यांक शिकिल्ले मोतीक येवन गिन्यान जानवाय फावो जावंक 5 जाणां इंटरव्यून पास जावन बरें काम फावो जावंक 5 जाणां कॅन्सर पिडा संपूर्ण तरान गुण जावंक एकल्याक जर्मनी पार्ट टायम काम फावो जावंक 10 जाणांक काडिल्लें रीण बेगीस फारीक जावंक 15 जाणांक बावळ्याची दूख शिरांची दूख आडांची पेंगटाची दूख बरी जावंक 10 जाणांक बरी सैरीक लाबोवंक 5 जाणां भुरग्यांचें देणें फावो जावंक एकल्याक काम नासतना आशिल्ल्याक एक बरें काम फावो जावंक एकल्याक दुबयंत काम फावो जावंक एकल्याक शेत लिजाक काणगिल्ल्यान प्रामाणीकपणान ताजें बडें दिवंक एकल्या भावान राजी जावन परतून एक जावंक 10 जाणांची शुगर BP कोलेस्ट्रॉल नॉर्मला येवंक 10 जाणांक गॅस्ट्रीक पिडा घूट जावंक 5 जाणांच्या मोतीक तशेंच घरांक समाधान लाबोवंक 5 जाणां धरिल्लीं कामां यशस्वी पंथाक पावोवंक 2 जाणांचे समस्ये परिहार जावंक एकल्या जाणांचे पांयाच्या कातीची पिडा बेगीस गुण जावंक ही सर ते सवां बाळोक जेजू आमी समर्पीत आसतना आमी उबे रावया आमचे दोनी हात उबा रावन आमी हालेलुया 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 वडा तळान आमी म्हणया हालेलुया 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 विचारांनी माग व परत वेळ बाळोची चूक नवे आमी हांगा समर्पण करता आसतना कळना आसतना सर अडखळे जावन अडखळे बंद पास जावन थोडी आसात आनी ते सम आमी वाचूं सांगली कश्ट अनवरां गरज सगळे कितें गरजेचें आनी निवारून येतलें सुडाळ वाड सांग पुरो गाडी दवरून सागूर जावंक पुरो सर्वांक सावकाश ट्राफीक स्लॉप जावंक अडचणी उणी जाल्ल्या सर्वांचेर या पिड्यांचेर कितें हांगा आमी वाचूं सांगता अरियेकी बाळोक शिजू तुमकां स्वच्छ जावन बरें करून पुरासण बगल्या वेळी भलायकी बिगडल्या वेळी आमी थंडल जाता चंचल जाता खंगल जाता विराराय पडटा खरंगरे बघता मनस्ताप दूख जाता दुस्मनादान वयर रावंक हो कारिस्माचो काळ व्यक्तीक जावन बाळोक शिजू आमकां सर्वांक आपयता आमी भावटान परवशान आमी पातया फुडा तळ आमी म्हणया हालेलुया 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 व्हडल्यान हालेलुया 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 लगीन सोमता दिनी आसली त्या समान बाळो तुजो स्वीकार करून दी सोम्या थंय कुकल जरा परिहार लपतलो कुडीचें वजन जडाय जावंक पुरो पिडे जावं पयस जावंक पुरो बाळो जेजू आमकां सर्वांक आपयता ये भगवंत जेजू बेळका तुजी जर पदवी हाच्या भितरान उडापी करूं आसता तुजो हात पेसां उकंगल आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सतनाम आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी देवा सोबत मनीस जालो आनी देवा सोबत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुजे सांगता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदेंची येलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशादी तशा आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशादी तशा आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशादी तशा आता आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजू बळका आमचे बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे जेजू बळका आमचे बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे जेजू बळका आमचे बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. ए जेजू तुमी सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटले आनी बडे आनी तुमकां उक्तें जातले. जबोब केवळ माय मरेच्या मजतीचेर पत्यून हांव बडयता सत्तांनी मागता आनी म्हाका मेळाशें कर. मौनपणी तुमच्या घरचो मोतीन उसारया. ए जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितालो. तुज्या बोबगेवंत माय मरेच्या मजतीन हांव कालचेपणी आनी अदीक गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजी नवी मागता आनी तें म्हाका फावो कर. ए जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संसार सरत पूण म्हजी उतरां सरसिनात. तुज्या बोबगेवंत माय मरेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो आसा. जेजू बळकाक मागणें सांगता म्हणया. ए अजपांच्या जेजू बळका कंदीन आनी बेसरायन बरयल्ल्या आमच्या खालसाचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुवें इतल्या बिरमोदीन बरयल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार आनी इतल्या अत्रिकान मागची कृपा आमकां दिव म्हण काड आमचे वयलें आनी निरसपण तुजी कुमोक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पुता पवित्र सांगता आमी तुका वर्णू सदां सर्वदा आमीन. फाटल्या एका हप्त्यांत हांव न्हू जितून केल्ल्या सर बरेपणाक हांगासर मोगाळ भाव भयणी हे पुणशेतां बरेपण लाभिल्ल्याक हर पाठयतात. प्रत्येक सावन 20 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्या. 10 जाणां सर अनवरांत अवघडांत राखल्याक आस हर पाठयतात. 5 जाणां भुरग्यांचें देणें फावो जालां. 2 बरी सैरीक लाभल्या. 10 जाणां मोतीक समाधान लाभलां. 2 काजाराचें कार्य बरें करून चल्ल्याक हर पटयतात. 5 जाणांची गांठी दूख गूण जाल्यात. एकल्याचें लांब अवदेची कोंकली शेळ ताप आसलो गूण जाला. 10 जाणां लाभिल्ल्या सर बरेपणाक आतां अर्गां दितात. तसो सांगता आमी आमची हरकां बाळोक जेजूक समर्पिया. जेजून गेल्ल्या सर उपकारां सांगता आमी अर्गां दिवया आनी म्हणया. ए बो उदार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या देवा उपकारा खातीर आमची अर्गां मेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळटीन आनी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पाचणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाची मारी पात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारोवन दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तांकां बाळका जेजू आमीन. सौम्याचे नांवी आमचो आदर
सोम्य दयेन ऐक म्हजें मागणे. आणि मुझी भोग तुझेशी पावून दे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर दयाळाने मोगान भरिल्ल्या देवा आमच्या बापा, तुझी गुण करची सगळ्यात पिढेच्या कुडीक लागून कष्ट भोगतना तुझ्या भुरग्यांक तूं आशीर्वाद करताय. या तुझ्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन विविध पिढेनी कष्ट जाल्यांचेर तुझे दयाळ दिश्ट घाल. तांच्या मोतीच्या आनी कुडीची सर तुका तांचे दावन पयस कर. तुझ्या पुता बाळकांक चेजो कुरपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें आंगात आनी तुज्या सांगातपणान जोडलो दैवीक अनुभव सश्टांचें जिवीत जोडून तांकां आदार जावं. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ಪ್ರೀತಿಯಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರನ್ನು ಗೌರವತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಾನೆ ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವದಿಂದ ನೋವಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सेवेवर रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मगाळ भाऊ बहिणीनो, आज हांगासर ह्या नोवेनाच्या मिसाक आमचे मगाळ भाऊ पाद्र्याप रिचर्ड हांगा रिडम डिस्ट्रिक्ट घरांत नित्यादर नगरान सुपिरियर जावन आसात. आज हांगासर येवन तांणी कुमसरान तशेंच मिसान पात्र घेवन आनी अपुरबायचो सरमाव तांणी आमकां दिल्ल्याक तांकां बाप मेलविनाच्या नांवी आनी हांगासर जमल्ल्या सर भक्तींच्या नांवी देव बरें कर म्हणटा. तांकां एक ताळयो पेटोवया. तशेंच हांगा आज आमच्या मुखार गायन केळून आमचो ब्रदर एका शुक्रारा कितलें बिजी आसल्यार तो हांगासर बाळोगजेचें पुणशिताक येवन मस्त साकर दिता. ताकाय आमी 2 ताळयो पेटोवन देव बरें करूं म्हणया. ऑनलायनार जायतीं जाणां आजकाल नोवेनां करतात आनी तांचो पाठिंबो ती कारणां तांकां येवंक जायनातल्या रितीन दिताच. आनी हांगा अपुरबायेचें अनुभव हांगासर येवन एका शुक्रारा अपुरबायेन आमचें मागणें 2009 बाळोगजेचें सगळ्या संवसारभर फामाद करना आसात. तांकांय एक ताळयो पेटोवन देव बरें करूं म्हणया. आतां आमी उबी रावया. जेवणाचे आशिर्वाद आमी मागया. मोगाळा बापा, तूं अंतराळच्या सुकण्याक बसताय, शेतांतल्या फुलांक नेसयताय आनी तुज्या भुरग्यांक मोग करताय. एक बाळोक जेजूच्या पुणशिताक येवन आराधन आनी मीस आनी नवें करूंक आयच्या दिसा आमकां सांगत हाडल्याक आमी तुका अर्गां पडयता. आज हांगासर ह्या नवीन मुखांत्र अपुरबायची मनशां जावंक संतोश समाधानची कुटुंबां बांदून हाडूंक प्रेरण जालां. काळजां दावन आमी अर्गां दिता. ह्या पुणशेताचें जेवण वांटून घेवंक आसतना तुज्या नांवान आमी हांगासर जमल्या. तुवें आमकां दिल्लें तें एक अपुरबायचें एक जेवण ह्या पुणशेतान आमी उपकारी मनान स्विकार करता आसतना आमचें थंय मोग आनी मायपास चडोवं. आज आमी तयार केल्ल्या ह्या जेवणाचेर प्रत्येक जावन प्रगतीच्या कुमो केल्ल्या रिजर्वायर वाड्याकारांचेर तशेंच हांगासर रांदूंक येयल्ल्या सर्वांचेर प्रायोजकांचेर तांकां सहकार दिल्ल्या
पुलाचे पकली दिवन हे जेवणाक साकार दिल्या सर्वांस उगडासकान तुका समर्पित हांव. हें जेवण आमी जेवता आसतना सर भक्तिकांचेर आशिर्वाद घाल. हें जेवण तांकां आत्मीक करचें मेळटा. तशेंच आमच्या कुडी घटायक मेळोवंक बाळक तुज्या पुणशेता आयिल्ल्याचो बरोवसो आसा. अशें जेवण आमी जेवता आसतना जेवल्या वयर आमकां मोडलो तो बांद एकूट माये मोग चडोवं आनी सांगातच हें जेवण तयार केल्ल्या सर्वांचे आशिर्वाद घाल. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आतां 2 लायनी करून येया. एक पाद्राव थंयसर आसतालो, एक पाद्राव हांगासर आसतालो. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. ഇരുಳನು ನೀಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿರಿ. ഇരുಳನು ನೀಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ವಾಕ್ಯವ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪಾಲಿಸಲು ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ. ವಾಕ್ಯವ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪಾಲಿಸಲು ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯದ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯದ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. शांतीय जगदली जनो तुमकां समिस्तांक रोजरमायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे बुंतळ अलंगार हांगा तावन बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सांतावन
ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचें बाळो जेजूचें भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बाळो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायते तरांची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजामोना दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयतां. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेतां. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेतां. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांतां जायत्या वर्सांतां ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.